आणि सकाळी संक सुमार उठला 5:30 हो आणि पांयां पडपाक म्हणून तो सदांच मानशे देवळांत येतालो ह्या मानशेश्वराच्या. तो एज युजल तो हेजान गेल्लो तो सीक कमी आसले तेन्ना म्हणून आमी थांबयली गाडी आनी पळय जाल्यार तो दिसतो लागलो तो मातशी बॉडी कोणाचो ते आयडेंटिफाय जायना न्हू म्हणून आमी मागीर फोन केलो पुलिशेक. कितें नांव तेजें? देवानंद शिंदे रावपी तो हांगालोच हांगा घर आयचे. 2 मिनटां आसता म्हणजे 11:58 आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयला. 1 पर्सन फ्लोटेड इन द रिवर ॲट मानशेर रेवाडा. सो इमिडिएटली वी मेड अ टर्नआउट MRT 1 J07G 2900 along ड्युटी क्रू वी रश हियर. सो हांगा जर पळयता जाल्यार आमकां सांगलें फ्लोटींग म्हणून पूण एक्चुली हांगा फ्लोटींग आमकां मेळोंक ना. सो वी टेक द लोकल पीपल हेल्प ऑफ बोट्स एंड वी रेस्क्यूड दॅट पर्सन फ्रॉम द रिवर. कितें कळ्ळें तेजें नांव कितें? नांव कितें कळ्ळां? देवानंद सन ऑफ मारुती शिंदे हांगाच लोक रेवड्याच रावता म्हाका. कितले वर्सांचे आसतले? तो 62 वर्सां. 62. कित्याक लागून कशें ते कोजोप हें कळना तेजें कित्याक फक्त तरी इन्वेस्टिगेशन चालू इनिशिएट बाय प्रकाश आनी कुरवाडी. आयज सकाळी रेवाडे मानशेर हांगासर एक फ्लोटींग डेड बॉडी मेळ्ळी. डेड बॉडी फ्लोटींग दिसता म्हणून म्हापसा फायरीक फोन केलो आनी कोलवाळ पुलिसाक फोन केलो. त्या उपरांत म्हापसा फायर येयले तेंच्यांनी ती डेड बॉडी वयर काडली आनी आयडेंटिफाय केली. कोलवाळ पुलीस येयले तेंचे हेतून नांव देवानंद शिंदे म्हणून हो रेवाड्यार रावपी सादारण 60 ते 70 वर्सांचे भितर पिराय आसतली. फुडलें इन्वेस्टिगेशन कितें आहा तें कोलवाळ पुलीस घेता. स्टुडंटा खातीर देवडक्यान सांग सुंदर.